गुड इव्हनिंग एव्हरीवन. तुम्ही आता पळयला आसतले की एक न्यूज फ्लॅश जाल्ली सकाळी म्हणल्यार की पूजा नाईक जेका अरेस्ट केल्ले पैसे मागता म्हणून गव्हर्नमेंट सर्वंट कामाक लायता म्हणून आणि हेजेर चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंताचो स्टेटमेंट आसा. सो ह्या केसीन लिंक आशिल्लो एक गव्हर्नमेंट सर्वंट सतरकर म्हणून आणि तो केरीचो गांवचो. ह्या मनशान सुसायड केलो काय ताची बॉडी मेळ्ळी. प्रश्न हो येता की इतले वेळ सगळे लोक म्हणटाले की बाबा पैसे दिवन जॉब घेवचे पडटा, पैसे दिवन जॉब घेवचे पडटा, 20 लाखान जॉब मेळटा, 30 लाखान जॉब मेळटा, 25-35 लाखान, पण ते भितरले भितर जाताले. पण आयज ते एक्सपोज जाल्ले आहा गोंयान. कित्याक आयज एक्सपोज जावन चीफ मिनिस्टरच्या वांगडा फोटो आशिल्ले पूजा नाईक हेय बीन एक्सपोज जाल्ली आसात. आणि आयज कितले लोक हेतून ह्या कारणान एक्सपोज जायत ते नेमना. आता हे एक्सपोज जाताना लिंक आशिल्ले मनीस समज सुसायड नाजाल्यार हे इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा कितें तें खबर ना, पण ते करपाक लागले जाल्यार म्हाका दिसता हे लिंक मिनिस्टर पर्यंत पावतले. कित्याक जेन्ना हे जे एजंट असता पळय ते एजंट एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार आपल्या मिनिस्टराचो रायट हँड लेफ्ट हँड म्हणून सांगून पैसे लोकांकडेन घेता. जे लोक बारीक सामान्य मनीस असतात ते एकदा त्यांचे फोटो पळयता. फोटो मारल्या उपरांत ते म्हणटा की आम्ही तेजे चीफ मिनिस्टराकडे नाले MLA कडे नाले मिनिस्टराकडे आम्ही गट आसा, आम्ही तुमचे काम करून दिवपाक शकता, पयली 5 लाख एडवान्स घ्या, मागीर तुका उरलेले 5 लाख दिया. हे कितल्याशा लोकांनी तुम्ही ऐकलं असतले आणि कितल्याशा लोक हेतून बली पडलेले आसा. रिसंटली माझ्या नजरेन आमचो वेगळो प्रोटेस्ट चालू आशिल्लो आझाद मैदानाचेर, तेन्ना आनी एकटो टॅक्सी चलयता काय भाडे मारता तो मनीस माझे कडेन येयलो जाणटो आणि आपल्या भुरग्या कडल्यान म्हणपाक भुरग्याक कामाक लावपाक पैसे घेतलेले पुलिसांनी घेतलेले, पणजे पुलीस स्टेशनान एका पुलिसान घेतलेले आणि ते पैसे अजून पर्यंत दिना तो. आणि त्याका लागून म्हाका तुजे कडल्यान हेल्प जाय म्हणून त्या टायमाचेर हांवें ताका सांगलें की मातसो हो प्रोटेस्ट जावन इमिजिएटली आमी ताका हेल्प करता. ताजे नंतर तेजो नंबर म्हाका मेळना, तांणी म्हाका एकदां SMS धाडलेलो असो म्हाका दिसता. पण हांव रिक्वेस्ट करता त्या मनशाक जेणी म्हाका कॉन्टॅक्ट केल्लो त्या मनशाक परत माझो नंबर घे आणि परत तू कॉन्टॅक्ट करूंक शकता 7447778737 आणि ह्या मनशाक सांगता परत रिक्वेस्टिंग कॉल कर. कित्याक असे ज्या लोकांकडल्यान पैसे घेतला आणि ते पैसे घेऊन कामाक लायता म्हणून सांगला जाल्यार त्यांच्यानी ह्या नंबराचेर म्हाका कॉल करू शकता. वी हॅव टू एड्रेस दिस इश्यू टू चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा दॅट दिस इज नॉट द ओनली केस बिकॉज देर आर सो मेनी केसीस इन गोवा who have said that हे पैसे दिवन जॉबाक लायता म्हणून सांगता आणि मागीर विचारले काय न्हू ना आमकां पार्टी फंड दिवचे पडटा, मागीर आपले सराक दिवचे पडटा. आपल्याक काय ना रे, आपल्याक काय ना, आपूण फक्त तुझे काम करू दिता, बरो फ्रेंड म्हणून तुझे काम करता. सो ह्या हेतून जे आयज स्कॅम चल्लेलो आहा जॉब स्कॅम हो वाडत वता. आणि हे करपी कोण असता, हे करपी त्यांच्या वांगडा कार्यकर्ता भोंवपी आहा पळय ते पयली असतात. कार्यकर्ता म्हणून कोण भोंवपी असता पळय बीजेपी वांगडा जे कार्यकर्ता भोंवता पळय ते एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार इन्वॉल्व चडान चड असता. म्हणजे खंयची रुलींग पार्टी जावं की आमी कामां करून दिता, आमी हे करून, जरी तर हे आसा जाल्यार म्हाका दिसता हे जे कलेक्शन करता पळय तेतूंतले पार्टनरशिपान MLA कशें पावना अशें म्हणटाले तुमी. मिनिस्टरांक कित्याक पावचो ना, चीफ मिनिस्टराक कित्याक पावचो ना. अरे म्हाका एक सांग, सिंपल गजाल, तुम्हीच तर सांगता न्ही रे तुमकां लोकांक जॉब दितले म्हणून, इलेक्शना टायमार तुम्हीच जॉब दितले म्हणून सांगता न्ही. एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार आमदार आनी चीफ मिनिस्टर गव्हर्नमेंट जॉब दिवपाक कोणूच न्हू, पण ते तरी सुद्धा सांगता गव्हर्नमेंट जॉब आम्ही दितले म्हणून. एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार सिलेक्शन कमिटी बसयल्ली आहा, सिलेक्शन कमिटी आहा, प्रोसिजर आसा, रोस्टर मॅनेजमेंट आसा पळय ते आसा. हे सगळे जाल्या उपरांत कॅपेबिलिटीच्या प्रमाणे तो मनशाक जॉब मेळपाक जाय, रिझर्वेशन नाजाल्यार कॅपेबिलिटीच्या प्रमाणे तो जॉब मेळपाक जाय. पण तुम्ही कितें सांगता इलेक्शनाक भोंवतना आमी तुमकां जॉब दितले, कशें अशे एजंट तयार करून, अशे एजंट प्रत्येक वाड्याचेर एक एजंट असता पैसे कलेक्ट करपाक, जॉब दिता म्हणून सांगपाक. आणि लोक हाशेन जे रीण काडटात, सोरपय हांवें अक्षरशः पळयल्ली आसा, सोरपयो दवरल्ली आसात, आपल्यो भांगर दवरले आसात, भांगर दवरून पैसे घेवन त्या एजंटांक दिल्ले आसात. आज पर्यंत ते जॉब लागले ना आसा, जॉब लागलेले ना. म्हाका रिक्वेस्ट आसा जे गोंयान आणि अशे तुमच्या फ्रेंड सर्कलांक हो व्हिडिओ मातसो शेअर करचो, ज्या लोकांनी पैसे दिला जॉब लावपाक, जॉब लावंक ना अजून पर्यंत, जॉब लावपाक पैसे दिल्ले आसा, पैसे मागलेले आहा कोणी, तांचे कंप्लेनी स्टार्ट करा रजिस्टर करपाक. आणि हे चीफ मिनिस्टरच्या ऑफिसान कंप्लेनी जावपाक जाय. कित्याक चीफ मिनिस्टर सांगता की असे केसीस केन्ना जावना, पूजा नाईक आपल्याक वळखनाशिल्ले. आणि हेतून कळून येता की चीफ मिनिस्टराच्या ऑफिसांतल्यान तर ह्यो गोष्टी जावपाक लागला.
जाल्यार ऑफिसान वचून ऑफिसाचे मनीस पावल्ले मनशान जाल्यार यू हॅव टू बी अकाउंटेबल. डिपार्टमेंट कोण करता हे सिलेक्शन कमिटीचो डिपार्टमेंट पर्सनल डिपार्टमेंट कोणा कडेन आहा? तुजे कडेन आसा. सिलेक्शन कमिटीची कोणाच्या अंडर आसा? तुजे कडेन आसा. सो हेतून क्लियर कट जाल्लें आसा चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत तुझ्या डिपार्टमेंटाच्या अंडर पयली लोक जे आहा पळय तुझ्या पार्टीचे लोक तुझे कार्यकर्ता पैसे मागता. पैसे मागल्या उपरांत तांकां जॉब लायता म्हणून सांगता आणि जॉब लायना आसतना मागीर जॉब दवरल्या तेन्ना आयज सुसायड केसीस वाढत वयता. आता ती सुसायड केस जी जाला पळय आता सध्या प्रेझेंटली इन्व्हेस्टिगेशन चालू त्याचे लिंक आशिल्ले म्हणून सांगला. अशें न्यूज चॅनलांनी हाडलेले आसा लिंक आशिल्ले म्हणून ताचे. सो लिंक आशिल्ले जाल्यार कितें लिंक आशिल्ले आणि समज ती सुसायडूच आसा काय तो मनीस त्या मनशान आनी कोणाक तिसऱ्या मनशाक कॉन्टॅक्ट केल्लो जो एमएलए बीन आसा काय मिनिस्टर आसा काय चीफ मिनिस्टर आसा काय हेतून हे मातशें क्लियर कट आमकां सगळे जनतेक कळपाक जाय. आणि हो जॉब स्कॅम जो चल्लेलो आसा गोंयभर हांव सगळ्या लोकांक विनंती परत सांगता परत आनी एक सुसायड केस नाका मरे. आनीक तुमच्या घरान सुसायड नाका जाल्यार तुम्ही बेगीच्या बेगीन भायर सरात आणि सांगात की बाबा अमक्या अमक्या मनशान पैसे घेतला माझे कडल्यान. ओपन करा व्हिडिओ काढा ओपनली व्हिडिओ काढा की पैसे हेंच्यांनी मागून गेल्ले कोणी लोकांक एक्सपोजूय जावनी. डिपार्टमेंटाक येता पळय खंयचेय डिपार्टमेंट जावं पैसे घेतला जाल्यार ते एक्सपोज जावपाची गरज आसा. चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत सांगता की कोणा कडल्यान खंय जॉबाक लागून पैसे घेयना खंय. जरी तो चीफ मिनिस्टर जो सांगता कोणा कडेनूच पैसे घेयना म्हणून तो आणि कोणा कडून ब्रायब घेयना म्हणून जाल्यार हे लोक आहा पळय ते चीफ मिनिस्टराच्या नावान पैसे उखलता जाल्यार तांकां ओपन कर एक्सपोज कर. मागीर कळनी चीफ मिनिस्टर पैसे घेता कमिशन कोणाक पावता ते मिनिस्टरांक पावता एमएलएंक पावता चीफ मिनिस्टराक पावता. हे सगळे जे आहा पळय आउट जावपाक जाय. कित्याक कष्ट काढून लोक पैसे हे करता कष्ट काढून पैसे भांगरा विकून पैसे दितात तांकां जॉबाक लावपाक लागून. एक्चुअली पहिली गजाल म्हणटा ती जॉबाक लावपाक पैसे दिवपूच ही चुकीची गजाल आसा. ही चुकीची गजाल आसा. पण तरी सुद्धा आयज थोडे जाण भांगरा दवरता पैसे काडटा लोन काडटा आणि खंय तरी आपल्याला सेक्युअर जॉब म्हणून तांकां दिसता की गव्हर्नमेंट जॉब म्हणून सेक्युअर जॉब म्हणून ते मुखार सरता पैसे दिवपाक. Chief Minister Pramod Sawant, you cannot get away from this. You have to be answerable to the public of Goa that consider Pooja Naik जे हेतून आशिल्ले या पूजा नायकान इतले 2 कोटीचे सुमार पैसे घेतले असे आयकूंक येता. 2 कोटी म्हणजे कितल्याशा लोकांकडल्यान ते पैसे उखलताले म्हणून जाल्यार हे पैसे उखलता जाल्यार कोणा कडेन पावले हाजे ट्रान्झॅक्शन कॉपी करपाक जाय. लास्ट 6 महिने नाल्यार कितले महिने कोणाचे खंयच्या आमदाराच्या कॉन्टॅक्टान आशिल्ले ते खंयच्या मिनिस्टराच्या कॉन्टॅक्टान आशिल्ले खंयचे जॉब्स तेणी दिता म्हणून सांगले खंयच्या डिपार्टमेंटाच्या अंडर जॉब दिता म्हणून सांगले. ह्यो सगळ्यो गोष्टी आउट जावपाक जाय. बेश्टे वाऱ्यार स्टेटमेंट नाका आमकां. तू खऱ्यांनीच तर म्हणटा की तुवें 1 रुपया तेतूंतल्यान घेवंक ना आणि जॉब लावपाक 1 रुपया दिवंक ना 1 रुपया तुवें घेवंक ना तुवेंय घेवंक ना आणि तुझ्या घरकान्नीय घेवंक ना. हांव घरकान्नीन कित्याक लागून म्हणटा तुजी घरकान्न खुबशे हितून इन्वॉल्व जाता. पैसे घेवपाक म्हणून अशें म्हणना पूण इन्वॉल्वमेंट चड आसा अशें हांवें म्हणून ना. अशें कोणी म्हणला सांगपा एक्स गव्हर्नर जो हा सत्यपाल मलिकान सांगला तू 150 कोटी मागता आणि ती बायलू तुजी 150 कोटी मागता खंयचे तरी विशयाक प्रोजेक्टाक नाल्यार खंयचे तरी विशयाक लागून कोणा कडल्यान तरी ब्रायब मागताले म्हणून. सो ह्या हांव म्हणना वी आर कोटिंग दी गव्हर्नर इज अ रिस्पॉन्ड एक रेस्पेदाचो मनीस तो जेन्ना म्हणटा आनी तेजेर इन्व्हेस्टिगेशन काय जावंक ना. जेन्ना आमी कितें उलयता मुद्दम पळय हांवें कोविडा टायमार एक एक्सपोज केले की म्हाजी सिस्टर इन लॉक थंयसर एडमीट केला पॉझिटिव्ह नासतना आणि श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमाचेर हांवें एक्सपोज केलो. तुवें ते बर्वे जो आहा पळय तुजो सीएमाक सांगता तुजो बर्वे जो आसलो पळय तो कोण OHD त्या OHDक म्हाजेर कंप्लेन घालपाक लागली मरे डेफेमेशन केस म्हणून. तुवें घालूंक जाय आशिल्ली ती तिसऱ्या मनशाक घालपाक जाय तुवें घालपाक जाय आशिल्ली. पूण ताका इतलेशे बारीकशे म्हणल्यार तुवें कंप्लेन घाली. आयज तुजेर इतले व्हडले एलिगेशन जाल्ले आहा 150 कोटीचो तुजेर एलिगेशन जाल्ले आहा तू ओग्गी सायलंट रावला. तू ताका एक्चुअली तेजेर डेफेमेशन केस घाल मरे 150 कोटी म्हणजे 1000 कोटीचे हे घाल मरे तेजे. कित्याक घालिना तू एकाच लागून घालिना कित्याक तुकाय खबर आसा आणि ताका तुवें मागलेले पळय 150 कोटी ते सत्य आसूंक शकता. ते सत्य आहा म्हणून ते तू ओकी आहा. जर तर ते सत्य नाशिल्ले तुवें स्टेटमेंट काडूंक जाय आशिल्लो. आज पर्यंत सत्यपाल मलिकाचो स्टेटमेंटाच्या अगेन्स्ट तुजो एकूय स्टेटमेंट ना. कित्याक ना स्टेटमेंट म्हणल्यार आज हितून क्लियर कट कळटा की हे चोरांचो बाजार चल्लेलो आसा. हे जॉब दिता म्हणटा आता म्हणपाक 2 लाख जॉब दिता. पयलीं म्हणटा 40,000 जॉब 20,000 गव्हर्नमेंट जॉब जाता म्हणल्यार 20,000 गव्हर्नमेंट जॉब तर काडटले जाल्यार कितले पैसे रेडी दवरचे पडटले लोकांनी तुमकां दिवपाक. पार्टी फंड दिवपाक जाय. आयज तुम्ही कसिनो ओनरा कडल्यान पार्टी फंड बाकीचे ओनराक पार्टी फंड सगळे पार्टी फंड काबार केले. आता पैसे लोकांकडल्यान घ्या
आणि मागीर कितें करा मरे ते स्किमी बीन दिता पळय त्या स्किमींतल्यानूय पयशे घेया. त्यो आतां स्किमी म्हणटा पळय तेतून सगळ्या कडेक स्कॅम मरे तुमचो. एका कडेक तुमचो स्कॅम नासतना आहा रे, एका कडेक स्कॅम नासतना आहा. 300 कोटी थंयसर म्हणटा 300 crores म्हणटा सेंट फ्रांसीस झेवियराचेर खर्च जातलो म्हणटा. आतां 400 जालो. आता सेंट फ्रांसीस 3 तारीख पावता म्हणल्यार म्हाका दिसता तो 1000 कोटी जावपाक शकता. जाल्यार पयशे वापरतले खंय हे सांगपाक रेडी ना तुमी. म्हणजे कितलो देवाक सोडिना, लोकांक सोडिना, कोणाक तरी सोडटले तुम्ही कोणा एक तरी कोणा देवाक सोडिना तुम्ही. सेंट फ्रांसीस झेवियर त्याच्या नावानूय पयशे उखलपाचे प्लॅनिंग केला काय कितें. 300 कोटी 400 कोटी 300 कोटीचो आता 400 पयलीं 300 म्हणटाले तुमी, त्याच्या 400 जालो कोटी. कितें काम केलं त्या लोकांच्या मदीं दाखया मरे 300 कोटीचे तुम्ही. ऍटलीस्ट 10 कोटी म्हणला जाल्यार दाखया 10 कोटी एका लागून म्हणला. कित्याक आता भायरसून जेन्ना एक्सपोजिशनाक लोक येतले पळय, जेन्ना एक्सपोजिशन लोक वयता, दीस मॅसेज of corruption will go directly to the international. That people of Goa are not even sparing ते देवाक सुद्धा सोडिना म्हणटले पयशे करपाक, देवाक सुद्धा सोडिना म्हणटले. सो ह्या हेचेर म्हाका दिसता चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत यू कॅनॉट तुझे हात धुवन वचोंक शकना. तुवें सगळ्या लोकांक जनतेक सांगचें भिवपाची गरज ना, पयशे दिवपाची गरज ना म्हणून. लोकांक सांगपाचें ना भिवपाची गरज ना म्हणपाचें बंद कर, स्क्रॅप कर तो. सध्या पैसे दिवपाची गरज ना म्हणून सांग. आम्ही कोणाकडल्यान मागना म्हणून सांग पैसे. स्पष्ट सांग आम्ही पैसे कोणाकडल्यान मागना आणि घेयना. आणि हे तर घेतले न्हू जे कार्यकर्ता तुमचे, कोण घेता कोण घेयना. घेता पैसे कोण सांगता. तुमचे कनेक्टेड आसा पळय, तुमच्या वांगडा जे कार्यकर्ता म्हणून भोंवता पळय इलेक्शना टायमार, तेच मनीस म्हणटा पळय आम्ही तुमचे काम करता, म्हाका सीएम गट आहा, म्हाका हो गट आहा, म्हाका तो गट आहा, अशें सांगून ते पैसे घेवप न्ही रे. अशें सांगून पैसे घेवप ते ना. जाल्यार हे एक्झाम्पल तुझे सरकारा अंडर जाता. हे यू कॅनॉट तुवें हात वयर काडपाक शकना. म्हाका दिसता जे आयज कोणी सुसायड केल्ली आसात आणि तो लिंक आशिल्लो मनीस सुसायड केला, हाजेर थरर इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय. आणि ह्याच्या कॉन्टॅक्ट लिस्टांतल्यान कोणाक कॉन्टॅक्ट केला आमदार बीन आसा, ही केस दाबपाक जायना. कित्याक ह्या केसींतल्यानूच आनीक दुसरो कोण तरी मंत्री एक्सपोज जावंक शकता, नाजाल्यार स्वता चीफ मिनिस्टर सुद्धा एक्सपोज जावंक शकता. सो ही केस इम्पॉर्टंट आसा. ताकाच लागून हांवें सांगिल्लें हो चीफ मिनिस्टर जो आहा पळय लॉ अँड ऑर्डर कॉलॅप्स जाल्ली आसा, हाजेर कांयच आपल्या हातीन कांय उरलेलें ना. हांव परत म्हणटा गव्हर्नराक की हांगा प्रेसिडेंट रूल लाया. कित्याक करप्शन वाडलेलें आसा, क्रायम वाडलेली आसात, सगळ्यो गोष्टी आयज अनकंट्रोल लॉ अँड ऑर्डर कॉलॅप्स जाल्लो आसात. सो प्लीज रिक्वेस्टिंग हांगासर प्रेसिडेंट रूल राया, नाजाल्यार आमकां गोंयकारांक अशेंच सुसायड करीत. ते साठी पुलिसांनी सुसायड केली. त्याचा व्हिडिओ काढलो आणि आपल्याक हॅरेसमेंट चालू असलेले म्हणपाले पुलीस, ते पुलिसांनी हॅरेसमेंट 22 वर्साच्या भुरग्यान सुसायड केली. आज कदंबाचो मनीस आहा पळय तो व्हिडिओ काडटा आणि आपल्याक थ्रेट आहा म्हणून सांगता, आपल्याक हे करना. म्हणल्यार चल्ला कितें. कितल्या लोकांनी सुसायड करपाचें रे, कितल्या लोकांनी सुसायड करपाचें तुमच्या लागून, तुमच्या कर्मांक लागून. ह्या लोकांनी चिंतपाक कर. आणि हांव एक रिक्वेस्ट करता, तुम्ही तो सत्यार आहा न्हू, सुसायड करिनाका. तुम्ही सरकाराच्या फाटल्यान लागा सरकाराच्या. क्वेश्चन करा. ज्या दिसा प्रत्येक गोंयकार क्वेश्चन करपाक लागतलो पळय पयशे कित्याक रे, हा जॉब आणि कितें करना मरे. हांव सांगता तुका, कोण पयशे मागपाक येयलो न्हू त्याचो व्हिडिओ काढा, हिडन कॅमेरा घाला, व्हिडिओ काढा आणि एक्सपोज करा. आणि विचार क्वेश्चन, तुका कोणाक पयशे दिवपाक जाय. चीफ मिनिस्टराक दिवपाक जाय, मंत्र्यांक दिवपाक जाय, एमएलएक दिवपाक जाय, कोणाक दिवपाक जाय, हे सगळें रिकॉर्डिंग करा आणि मागीर भायर घाला. रिकॉर्डिंग करा आणि भायर घाला. कित्याक हे जॉब काय हे फक्त तुमकां लुटपाक येयल्ले आसात. म्हजे रिक्वेस्ट, हंबल रिक्वेस्ट आसा, पेरंट्सांकूय रिक्वेस्ट आसा, तुम्ही भुरग्यांक कामाक लावपा लागून पयशे दिवपाची गरज ना. कायदेशीर जे तुमकां मेळपाक जाय ते मेळोंक जाय. हांगा जॉब जे आहा पळय पयलीं म्हणटा भायल्या लोकांक जॉब दितात ते पयलीं फायंड आउट करपाचे. गोवा युनिव्हर्सिटी मुद्दम पळया, भायल्या लोकांक काडटा आनी जॉबा दिता थंयसर, आणि तुमकां थंयसर ते पयशे मागता. हे बीजेपीचे कार्यकर्ता मारता पयशे ना म्हणून, म्हाका चॅलेंज मारून ना म्हणून पयशे मागता ते. मागीर हांव एक्सपोज पुलीस स्टेशनान सुद्धा आयज पयशे घेवपाक लागले म्हणल्यार आनी कितें उरला रे. म्हाका फोन केल्लो, म्हाका मेळलो तो आझाद मैदानाचेर. म्हजे कडेन इवन मेसेजी आसतल्यो थंयसर तेणी धाडला त्यो. म्हणल्यार पुलीस डिपार्टमेंटानूय पयशे मागपाक खंयचेच डिपार्टमेंट उरलेले ना. चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत जी डिपार्टमेंटां हँडल करता तेतून सगळ्या डिपार्टमेंटांची करप्शनाचे फर्स्ट नंबराचेर आसा आणि बाकीचे हेतून आसा. पण ह्या चीफ मिनिस्टर हँडल करता त्या डिपार्टमेंटांनी करप्शन लेवल इतलो वाडलेलो आहा की नेमपाचो ना थंयसर. सगळ्या लोकांक इतलेच रिक्वेस्ट करता, प्लीज डू नॉट, तुम्ही फाटी सर नाका. तुम्ही जितल्या लोकांनी पयशे मागला तांकां एक्सपोज करपाक स्टार्ट करा. थँक्यू सो मच.